मायमोगाचो येवकार हांव वक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. उत्तर गोंयांत लार्ज स्केल इव्हेंटाक खर विरोध. संस्कृताय इबाडपी कसलेच इव्हेंट गोंयांत नाकात. सरकाराक गोंयच्या एक्टिव्हिस्टांची शिटकावणी. मंगळारा पावसाचो सांवार. बांबोळेची सरकारी नियोजन शुन्यताय आयली उक्ताडार. येरादारी उरली आडावन. कांय कडेन रस्ते, मार्केटां गेलीं उदका पोंदा. पीडब्ल्यूडीचे नियोजन घाळ. सरवण बस स्टॉपार लोक घायाळ. दिवचल सांखळे मजगती गरजे भायर घाल्यात रमलस. आळाबंद तर नाच, उरफाटे वाडपाक लागल्यात अपघात. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उत्तर गोंयच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन लार्ज स्केल इव्हेंटाचो निशेध केलो. संस्कृती इबाडपी इव्हेंटाच्या विरोधांत आतां गोंयच्या एक्टिव्हिस्टांनी दंड थोपल्यात. पळयात विविध एक्टिव्हिस्टांनी पत्रकार परिशदेंत दिल्ली माहिती. गोंयचो इबाड करपी लार्ज स्केल इव्हेंट गोंयांत नाकाच. उत्तर गोंयच्या थळाव्यांनी म्हापशा पत्रकार परिशद घेवन व्हडल्या इव्हेंटाक खर विरोध केलो. सैम संस्कृतायेचेर वायट परिणाम जाल्ल्यान सनबर्न, टीव्हीएस मोटोसोल, बॉलिवूड सारख्या व्हड प्रमाणात जावपी इव्हेंटाक विरोध करपाक थळावे एकठांय आयल्यात. आवाजा प्रदूषण, येरादारीची कोयडी, कोयर वेवस्थापन, आफ्टर पार्टी, अपुऱ्या सुविधांचेर हुस्को उक्तायलो. अणजुणचे थळावे आतां जे भोगतात ते पुराय गोंयकारांच्या वाट्याक येवचे न्ही हाचे खातीर लोक जागर करपाच्या हेतान ही पत्रकार परिशद घेतली. दक्षिणेन जातल्या सनबर्नाक समेस्त गोंयकारांनी खरसणेन विरोध करचो अशें आव्हानय ह्या वेळार तांणी केलें. तुम्ही पळयलां आसतलें असले बिग इव्हेंट्साक आमच्या देवाचे सुद्धा फोटोज ते यूज करता, शंकराचे यूज करता. थंय रिलिजियस सेंटिमेंट्स आमचे हर्ट जाता. अशें जावचें न्हू. आमचे नॉर्थ गोवान खुबशे चर्च आसा, टेम्पल्स आसा. हो आमचो कल्चर, आमचो गोंयचो कल्चर आसा. हो आमकां लोकां समोर दाखोवपाचो आसा. आमकां जो असले बिग टिकेट इव्हेंट्स दाखोवपाचे ना आनी जो 2 दिसाचो खेळ आसा तो बंद करपाक जाय अशें आमकां दिसता. We are all aware of the legalities. Let us consider Sunburn. There has been a case last year in the High Court regarding Sunburn and how they have breached the laws, the rules and regulations. What we plan to do about this, we have a big plan, big in the sense whatever the villagers need, whatever we as residents staying in these villages need, we will listen to them, we hear their voices, and that's why we are here today. That what we are facing in Anjuna today should not reach your houses, should not reach your villages. Something that is happening right now in Goa, considering Sunburn or other big ticket events or with other issues. We ask your help in saying no to any big ticket events, keeping Sunburn as a case study. We will release a memo of what is the current situation and all details included in this memo that will be shared to the press as well. Now, what is the definition of festival? Oxford Dictionary states it as follows: a period of the year when people stop working to celebrate a special event, often a religious event. Two important questions here. Is Sunburn a religious event? I don't think so. Is it a special event? For those who say yes, majority of them are tourists. For those who say no, it is unanimously the locals who are facing issues. Who is the current petitioner in the High Court case against the noise pollution? One thing why I am mentioning this is we need to understand that Mr. Dominic Parega's resolve to get a resolution is very strong. And therefore we believe that being someone who was selected by the High Courts based on his proximity to the venues, the Comunidad and the entire team will help us. Been in this tourism industry since 80s, and we know before the Sunburn festival came to Goa, we consider Christmas and New Year as the big season of the year. Yes, there is no doubt that there are a lot of tourists during Sunburn, but we don't profit anything from them. Whenever we have this event,
there is so much traffic that we can't even move out from our houses. We are like inside. If we want to go somewhere, we want to do shopping because we run a small restaurant. So when we want to do the shopping, we can't go out because if we go, it is always one way, and to reach back home, it takes a long time, and our things are not completed. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. मंगळारा उटंगराच्या पावसाक लागून बांबोळे हुंवाराचो प्रश्न मुखार आयलो. उटंगराच्या पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्यान दिसपट्टी जीण थतरवितर जाली. बांबोळे महामार्गा वयल्यान वाहनांची कोयंडी जावन येरादारीचेर व्हड परिणाम जालो. खास करून गोंय वैजकीय महाविद्यालय आणि जायत्या शाळा संकुलाचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या वाठारांतल्या म्हत्वाच्या साधन सुविधांक लागून ही परत परत येवपी समस्या ताकतिकेन हुस्को निर्माण करता. फकत एक दीस घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत जाल्ली बांबोळीची अवतिकाय बारीकसाणेन पळोवया. उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयच्या हेर वाठारांनी परिणाम जालो. ताका लागून व्हड प्रमाणात हुंवार आयलो. राज्यभर साधन सुविधांचो उणाव उक्ताडार आयलो. पणजे आनी भोंवतणच्या कांय पिडेस्त वाठारांचेरय नदर मारया. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, विलियम रॉड्रिक्स, मनीष परब आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. PWD खात्याच्या घाळपणाची आनीक एक देख सरवण दिवचले पळोवपाक मेळटा. 1.25 किलोमिटराच्या अंतरार 6 कडेन रमरज घाल्यात. ते अपघात आडयनात जाल्यार अपघात वाडयतात. राती कडेन 2 टू व्हिलरां मदीं टक्कर जावन दोनूय गंभीर जखमी जाले. तकली वापरिनासतना घाल्ले हे लमलस अपघातांक येवकार दितात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. हे जे आमकां रमलस दिसता सगळेच कडेन आमकां सध्या रमलस घातलेले दिश्टी पडटा. आमी सध्या सरवण जंक्शनाचेर आसा. थंयसर 1.5 किलोमिटरा मदीं सादारण 4-5 कडेन 6 कडेन रमलस घातलेले आसा. पूण अशें पळोवंक येता की जे रमलस घातले ते स्पीड कंट्रोल करपा खातीर घातल्या की स्पिडीन वचपा खातीर हेचें सारकें कळना. कित्याक तर ह्या रमलसा वयल्यान स्पीड कंट्रोल जायत ना. पूण उलटे तर लोक सामके स्पिडीन ह्या रमलसा वयल्यान वतात. आमी सध्या जंक्शन आसा थंयसर खुबशे एक्सिडेंट जाल्लेले आसा ह्या रमलसा खातीर. कित्याक हे जंक्शन जे आसा ते सामके सरवणा लोक वतात. तशेंच बिचोले सांखळे हो मेन रोड आसल्या कारणान हांगासर सामकें कन्फ्युजन जाता. आनी ह्या रमलसा खातीर लोक काडटात थोडे टू व्हिलर
आनी ज्यो फाटल्यान फोर व्हिलर येतात त्यो सामक्यो स्पिडीन येतात, ताका लागून खुबशे एक्सिडेंट हांगा जाल्लेले आसा. काल राती लेट नायट हांगासर एक एक्सिडेंट जालो, तातूंत 2 टू व्हिलर इनवॉल्व आशिल्ल्यो. तातूंत जे 2 तरणाटे आशिल्ले तांकां गंभीर जखमी जाले ते, आनी तांचे सद्या उपचार चालू आसा. अशे बारीक मोठे अपघात जे आसा ते हांगासर घडतूच आसता. आमी पळयता की हे रमलर्स काडपाची मागणी खुबश्या वेळार जाल्लेली आसा, पूण आजून ऑथॉरिटीन कांयच ताचेर विचार करूंक ना. हे जे PWD आसा डिपार्टमेंट, तांच्यांनी प्लॅनिंग करून अशे जे रमलर्स आसा ते घालपाक जाय आशिल्ले, पूण तशें आमकां दिसना. कित्याक तर 1.25 किलोमिटरा मदीं 6 कडेन रमलर्स जाला. तातूंत गाडये ज्यो टू व्हिलरवाले चलयतात, मेन रोड आसल्या कारणान खूब येरादारी ह्या वटेन जाता आनी तांकां खुबसो त्रास हांगा जाता. कित्याक टू व्हिलरवाल्यांक सामकोच त्रास जाता. तशेंच 4 व्हिलरांची जर गाडी खिळखिळी जाता अशें लोक म्हणटात. कित्याक खुबश्या जाग्यांचेर भितर साखळे वटेन वता तांकां खुबश्या जाग्यांचेर रमलर्स हांगा दिश्टी पडटात. आमी म्हणटा की हांगासर जे स्पीड कंट्रोल करपा खातीर घातल्या वा एक्सिडेंट जावपा खातीर घातल्या, ताका लागून प्लॅनिंग करून हांगा जे रमलर्स आसा ते घालपाक जाय आशिल्ले. पूण आतां अशी मागणी जाता की ते रमलर्स काडून थंयसर स्पीड ब्रेकर घालचे, कित्याक तर हांगा जे अपघात घडटा ते कमी जातले. जे काल राती एक्सिडेंट जालो तितून जे एकटो दुसरच्यान सर्वांच्या दिशेन येतालो, तसोच दुसरो तो आतां साखळेच्यान दुसरच्या वटेन वतालो. ताका लागून जंक्शनाचेर पावून ते कन्फ्यूज जाल्ल्या कारणान हो एक्सिडेंट जाल्लो. आनी अशें कळटा की ह्या रमलर्सा खातीर खूबशे एक्सिडेंट ह्या जंक्शनाचेर जाल्लेले आसा. आनी जे आतां कळटा की गव्हर्मेंटांनी तेचे हे घेतला आनी जे रमलर्स काडून ज्या जाग्यांचेर रमलर्स आसा ते काडून थंयसर स्पीड ब्रेकर घालपाचें काम करपाक जाय अशें लोकांची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. आगोंद काणकोणच्या सरपंचान गांवांतल्या दर एकल्याच्या मुळाकडेन वचून ताचे प्रश्न जाणा जावन घेवपाचो एक प्रयोग केलो. ते खातीर सरपंच प्रितल फेर्नांडीसान फक्त बायलां खातीरच बायला ग्रामसभा आपयली. फाल्यां बाल ग्रामसभा घेतली. काणकोण कात उडोवपाक लागला अशें दिसता. पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट. सध्या जागतिक पातळीचेर महिला सशक्तीकरणाचे काम वेगवेगळ्या स्वरूपान आणि वेगवेगळ्या पद्धतीन कार्यरत आसा. हाचीच देख घेवन काणकोण तालुक्यातल्या आगोंद पंचायतीचे यंग सरपंच प्रितल फर्नांडीस हाणेन खास करून आपल्या पंचायतीक एक महिला ग्रामसभा आयोजित केल्या. या ग्रामसभेंतल्यान खंय महिलाच्यो स्किल्स आणि त्याच बरोबर महिलाचे इश्यू कितें आसा हे जेन्ना आयडेंटिफाय जातले आणि ताच्या उपरांत ग्रासरूट लेवलाचेर महिलांचे सशक्तीकरण करपा खातीर एक प्रॅक्टिकली ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आणि एक रूट तयार जातलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलां. आणि खास करून आयज ही स्पेशली महिला ग्रामसभा जाल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा खंय खासा आणि स्पेशली म्हणटा तशी ती बाल ग्रामसभा एक आयोजित करतले आणि त्याच बरोबर आपले आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन ग्रामसभेचे कार्य जे आसा मुखार व्हरतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. After the age of 30 or 35, जर काही त्रास लागला ॲटलिस्ट once a year बॉडी चेकअप जावपाक जाय. बिकॉज जे बारीक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वाडलेले आसता ती येवन आमकां मागीर डायबिटीज, हाय ब्लड प्रेशर, हार्ट अटॅक सगळे येता. आयज आमगेल्या आगोंदा गांवांत फस्टूच टायम महिला ग्रामसभा जाता. हेच्या पयलीं महिला ग्रामसभा हांवें तरी केन्नाच आयकोना आनी काणकोणाक हो कॉन्सेप्ट आयकोना. एक फावटी हांव खंय तरी वर्कशॉपाक गेलें आनी तितूंतल्यान म्हाका दिसलें की हांवें बीन कितें करचें स्टार्ट तरी केल्यार दुसरो तरी आमकां जॉयन करतलो. सो तें चिंतून हांवें महिला ग्रामसभा केला. महिला ग्रामसभा न्हू हांवें फाल्यां बाल ग्रामसभा बीन घेवली हा. आनी हो कॉन्सेप्ट महिला ग्रामसभेचो म्हाका हाडपाकूच जाय आसलो. कित्याक आमगेले ग्रामसभेन जनरल जाता चोय तितून बायलांचो फावट हार्डली बोटान वेचपा इतलो आसता आनी येयल्यार सुद्दां कोण उलोवपाक सोदनाय. आनीक तितून कितें जाता लोक दादले हाय म्हणटा ते चड कांय सांगपा सोदना. हार्डली एकलो बी कितें उलयल्यार आनी बाकीचे कांय हें करनाय. सो म्हाका ते इश्यूज जाण जावपा आसले. कित्याक एक फॅमिली समज चलयता जाल्यार एक बायल मनीस चलयता आनी तांकां सारकी खबर आसता बाबा रिक्वायरमेंट कितें आहा तो बरोच कसले आहा ती. सो तांकांच एकदां कितें आनी विचारपाचें न्हू. ओवरऑल आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा कोत्ता हेच पूण ग्रास रूट लेवलाचेर समज आमी कितें फायंड आवट करपा जाय
जाल्यार एक बायल मनीसच मुखार काडटा. सो हो कॉन्सेप्ट चिंतून हांवें आयज महिला ग्रामसभा घेयली. या ग्रामसभेक प्रमुख पाहुणे म्हणून काणकोणचे व्हिडिओ सावयो कारवालो त्याच बरोबर ताची टीम आशिल्ली आणि खास करून जेन्ना ह्या ग्रामसभेक ज्यो महिला आशिल्ल्यो तांकां मार्गदर्शन करपा खातीर स्पेशली डॉक्टर आपयल्ले आणि तांच्यांनी महिलांचो आहार कसो आसपाक जाय आणि त्याच बरोबर हायजीन कशें मेंटेन करपाक जाय ह्या विशयाचेर तांकां पुरायपणान सविस्तर म्हायती दिली. थोडे थोडे वाटताले तुमच्या बॉडीक तेन्ना कळटालें तुमकां. आनी कोलेस्ट्रॉल हो असो की ताका स्टार्टिंगच्याच मेडिसिन्स घेवपाक गरज ना. जर ते मातशें वाडलें जाल्यार तुमचे डायट आनी एक्सरसायजान ते कमी करपाक शकता. म्हाका फोकस करपाक जाय आसलो मोस्टली आमी हेल्थाचेर आमी सदांच बायल मनीस कितें करता एक फॅमिली चलयता म्हणल्यार ना भुरग्यां आपूण दितले ना आपल्या घोवा चोयतली ना जाल्यार फाटीं उरता आनी आमी चड सॅक्रिफायस करता. सो म्हाका जाय आसलें की महिलाचेर एक कितें टॉक जावचें तेंचें न्यूट्रिशन वा तेंचें पर्सनल हेल्थाचेर कितें जावचें. बाल ग्रामसभा हितूंतल्यान होय बी कॉन्सेप्ट कांय खबर नासना आनी भुरगीं म्हणटरी कितें जाता आमी फक्त शिक्षणां जें टिचर दिता बरयलें आनी आमी येयली शिकली ते पेपरार बरयलें जालें. बट प्रॅक्टिकल तेंकां नॉलेज कांय आसना. हिस्ट्री सिविक्स म्हणटा आमी तें खंय तरी बुकाचेर आसता तेंकां पंचायत म्हण आसता लोकल बॉडी म्हण आसता पूण तेंकां बाकीचें कांय खबर आसना जे खरेंच ते प्रॅक्टिकल जें कितें जाता तें खबर ना. सो म्हाका हो तेंकां एक तेंचे मुखार विचार मांडपाक जाय आसलो की हे आसा हे लोकल रिप्रेझेंटेटीव आनी आमी अशें करून काम कोत्ताय. तशें तितून मदें थोडेशे टॉक बी दवरले आहा जशें करून ट्रॅफीक अवेरनस जे आतां रिसंटली जायते एक्सिडेंट जाता यंग भुरगीं मरता. सो आमी खंय तरी ते रॉंग हें करता लीड करता. सो तेंचे कडेन एक अवेरनस पावचें आनीक ट्रॅफीक एक दवरला हांवें आनीक न्यूट्रिशन सेम वे आमी अनहेल्दी खाता आनी आमचे लायफस्टायलाची पार्ट करून उडयता. सो हेचेर म्हाका फोकस करून हांवें ते चिंतून हे दोनी सभा दवरली आहा. जेन्ना दोनूय म्हाजे कॉन्फिडन्स वाडले तेन्ना हांवें रियलायज की आय लव योगा बाय बिनासतना. सो ते कॉन्फिडन्स आमी गायड तुमी तुमच्या भुरग्यांक पळय. सो भंय तुका तेका सेफ्टी शिकय अशें ना की खंयची चलान ब्रेक केला हेल्मेट घालून चलया सवार चलया ते शिकया बट डोंट स्टॉप देम ऑल्सो. तुमी जितली तेका कॉन्फिडन्स येतली तितली फुडें सरता. अचीव केलो आणि युवा सरपंच प्रीतल फर्नांडिसान हो प्रयोग करून दाखयलोय बी. ताचे आदी ताणें हे खाशेले बायल ग्रामसभे फाटलो हेच सांगलो. ग्रामसभांक सहसा दादलेच येतात, बायलांक घर सांबाळपाक उरतात, पूण घराब्याचे खरे प्रस्न मुळासावन बायलांकच खबर असतात. जायते खेपे बायलां स्वताचे भलायके कडेन आड नदर करतात आणि कुटुंबातल्या हेर घटकांक सशक्त करपात व्यस्त उरतात. तिने विचार आणि आहारांचे बाबतीतय सशक्त जावपाक जाय हाचे भान हाडून दिवपाचो यत्न सरपंचान केलो. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि मुझेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अवर लेडी ऑफ फातिमा कप इंटर विलेज फुटबॉल सर्त जाली. फादर आग्नेलो वायएससीन पारोडान उगे रायझिंग क्लबाक हारयलो. 3-1 अशा गोल फरकान हो रंगतदार खेळ सोंपलो. दिगरपाल खेळामळार जाल्ले दिगरपाल स्पोर्ट्स क्लबाचे अवर लेडी ऑफ फातिमा कप इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत फादर आग्नेलो वायएससी पारोडान उगिये रायझिंग क्लबाक 3-1 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीचे सेमीफायनलीत सुवात मेळयली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. मंगळारा पुराय गोंयांत उटंगराच्या पावसाक लागून लोकजीण थतरवितर जाली. राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून लुकसाण जालें. पणजेच्या बस स्टँड आनी पाठो वाठारांत हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाली. रस्ते धोक्याचे जाले. खास करून दुचाकी चालकांक खूब अडचणी आयल्यो. अटल सेतू पुलावयल्यान उदक व्हांविल्ल्यान धोको निर्माण जालो. मंगळारच्या पावसाक लागून न्हंयांची पातळी वाडली. गोंयभर झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यो. पेडण्या नुस्तें मार्केटांत हुंवार आयलो जाल्यार पर्वरी डायव्हर्जनांत रस्त्यार हुंवार आयिल्ल्यान येरादारी ठप्प जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. उदकाची पातळी वाडत आशिल्ल्यान राज्यांतल्या कितल्याशाच वाठारांनी व्हड प्रमाणात आडमेळी आयली. बुधवारा मेरेन उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. IMDन ऑरेंज अलर्ट जाहीर करून उटंगराच्या पावसा वांगडा वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारो घोळपाची शिटकावणी दिल्या. ह्या काळात हुंवार, पालसाणां कोसळप, झाडां पडपाचो धोको चड आशिल्ल्यान लोकांनी प्रवास मर्यादीत करपाचो सल्लो दिला. बुधवारा ऑरेंज अलर्ट. वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. हुंवार आनी पालसाणां कोसळपाचो धोको वाडपाची शिटकावणी. बुधवारचे तापमान 28 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.